15 जूनाक जावन गेल्ले टी.वाय स्टुडंटाचो फायनल एग्जामीचो रिजल्ट गोंय विद्यापीठान अजून दिवंक ना. देखून गोवा फॉरवर्डान तिडक उक्तायल्या. रिजल्टा उसरा दिवपाची परंपरा जावन राविल्ल्यान युनिव्हर्सिटीच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कोर्टात वचपाची तयारी तांणी दवरल्या. कॉलेजींतल्यान फायनल इयराचो रिजल्ट गोंय विद्यापीठा कडेन वेळार वयता, पूण टी.वाय स्टुडंटाचो रिजल्ट उसरा दिवपाची परंपरा गोवा युनिव्हर्सिटीन सुरू केल्या. उसरा रिजल्ट दिवपाच्या प्रकाराचेर बेजारिल्ल्या गोवा फॉरवर्डाच्या स्टुडंट सेलान आयज विद्यापीठात मोर्चा व्हेलो. रेजिस्ट्रारा कडल्यान 8 दिसांत रिजल्ट दितले अशी टिपिकल जाप तांकां मेळ्ळी. आयकात. गेली जुनान एग्जाम जाल्ली, 15 तारखेर सगळ्यो एग्जामी सोंपलेल्यो, पूण आज पर्यंत ऑगस्टाची आज 2 तारीख आज पर्यंत युनिव्हर्सिटीन रिजल्ट डिक्लेअर केलो ना. कित्याक तेंची एक परंपरा जाल्ली कडेन आसा. गेली कितलींशीं वर्सां, गेली फाटलीं 5-6 वर्सां जालीं जी फायनल इयराची एग्जाम जाता तेज नंतर ते रिजल्ट घेतात, मार्क्स घेतात, न्हिदतात. 1-2 म्हयने काडटात रिजल्ट दिवपाक. तितून भुरगो सफर जाता. भुरगो सफर जाल्ल्या कारणान भुरग्याचें फुडलें शिक्षण आसा, जो भुरगो नोकरेक वयता, जो भुरग्याक मुखार शिकपाचें कितें भायर वचपाचें शिकपाक, तो सफर जाता. आनी हें कारण हें सगळें युनिव्हर्सिटी खातीर जाता. युनिव्हर्सिटीन जो स्टाफ बसयला ते तेज्या खातीर जाता. आज आमी गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट सेल रेजिस्ट्राराक मेळ्ळे आनी रेजिस्ट्राराक हो इशू बऱ्या तरेन आमी एक्सप्लेन केलो. कारण युनिव्हर्सिटीचे रेजिस्ट्रार म्हणटा आपूण हेतून लक्ष घालतलो, पूण आमी सराक एक अल्टिमेटम दिला की 8 दिसां भितर येता ते 8 दिसां भितर हो फायनल इयर नॉन प्रोफेशनल कोर्सीस आसात तेंचे रिजल्ट आउट जावपाक जाय म्हणून, नाल्यार आमी हो विशय घेवन कोर्टाक मेरेन पावतले. गेली फाटले एक हेचेर मिडियाचेर एक आर्टिकल येयला, तितून म्हणटा की इंजिनियरींग कॉलेजीचो फॅकल्टी बरी ना म्हणून सिटां हे उरतात म्हणून. पूण खरो विशय जो आसा तो युनिव्हर्सिटीन आसा. युनिव्हर्सिटी जी टॉप 100 आसली ती आज सकयल पडटा. कारण हे निग्लेजन्स ह्या युनिव्हर्सिटीच्या स्टाफाच्यो किंवा ह्या युनिव्हर्सिटी कोण हेजो निग्लेजन्सा कारणान ही फाटी पडले कडेन आसा. आज एक सरान आमकां सांगतना सांगलें की गेल्या 2 वर्सांक जे NBA जे नॅक एग्रिगेशन आसलें तें करूंकच ना म्हणून कोविडा टायमार उरलेले युनिव्हर्सिटीन केलें आनी त्या खातीर युनिव्हर्सिटी आज फाटी पडली. हांव युनिव्हर्सिटी कडेन आमच्या रेजिस्ट्रारा कडेन आमच्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशना कडेन मागता की तेणी हो रिजल्ट जो आसा फायनल इयर स्टुडंटाचो तो बेगीनच्या बेगीन आमी जो अल्टिमेटम 8 दिसांचो दिला त्या 8 दिसां भितर तेणी हो रिजल्ट आउट करचो. आनी 8 दिसां भितर जर तेणी रिजल्ट आउट केलो ना जाल्यार आमी हो विशय घेवन आमी कोर्टाक पावतले, कारण ही परंपरा जाल्ली कडेन आसा. विद्यापीठात जाप मेळटा, रिजल्ट तुमचे कॉलेजीत धाडून दिला. प्रत्यक्षात तो विद्यापीठातच आसता. विद्यार्थ्यांक वा तांच्या पालकांक हांगा थंय खेपो घालच्यो पडटात. रिजल्टाक कळाव जाल्ल्यान विद्यार्थ्यांक कशे तरेन त्रास सोंसचे पडटात ताचेरूय ताणें उजवाड घातलो. आयकात. डिले इन द सेन्स तो म्हणटा की तो तेजी रिजन्स आसात, खूब रिजन्स सांगता. तो स्टाफा खातीर सांगता, कॉलेजी खातीर सांगता. कॉलेजीन तो म्हणटा कॉलेजींतल्यान म्हणटा रिजल्ट्स लेट पावतात. आमी प्रत्येक भुरगे जे आसा ते प्रत्येक भुरगे कॉलेजीन आपल्या कॉलेजीन विचारतात पयलीं, बाबा रिजल्ट हाडलो, बाबा रिजल्ट कितें येवना. ते सांगता युनिव्हर्सिटीन आसा म्हणून. फक्त युनिव्हर्सिटीचे ते युनिव्हर्सिटीक बोट दाखयता, युनिव्हर्सिटी कॉलेजीक बोट दाखयता. पूण खरी गजाल जो पळोवपाक गेलो ते गेले जाल्यार युनिव्हर्सिटीन तो रिजल्ट पावले कडेन आसता, पण युनिव्हर्सिटी रिजल्ट आउट करना. ते एग्जाम सोंपलेली सगळ्यो, पण आज 45 डेज जाले. कारण आमी 45 डेजां भितर एग्जामी रिजल्ट येवपाक जाय. आनी फायनल इयर ते भुरगे त्याच कॉलेजीन उरनात, ते भुरगे दुसरे कॉलेजीन किंवा एडमिशनां घेतात किंवा दुसरे खंय प्रायवेट नोकरी करतात. आज प्रायवेट नोकरी करतात आनी तेंचे कडेन तांकां सर्टिफिकेट मागतात, ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट मागतात. आतां ती भुरग्यां कडेन तांकां दिवपाक ना, ते पोस्ट घेवपाक तांकां पोस्ट ग्रॅब करपाक मेळना. मुळेल समस्या आसा ती भुरग्यांक कामाक खंय तरी कामाक वयतलो किंवा फर्दर एज्युकेशनाक वयतलो जाल्यार तांकां मेळना. गेल्या वर्साक कितलोसो रिजल्ट लेट जावन भुरग्यांची एडमिशनां चुकलीं. गोवा 365 खातीर गोंय विद्यापीठ कॅम्पसांतल्यान अमर चावरिया.